आंध्र प्रदेशान आशिल्ल्या श्रीपाद श्रीवल्लभांचे जन्मस्थान। श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे दत्त महाराजांचे पहिले अवतार। त्यांचे जन्मस्थान पीठापूर हांगाच्या श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थांच्यो श्रीपाद श्रीवल्लभांच्यो पादुका हांची पालखी या फेब्रुवारी महिन्याच्या 20 तारखेक हांगा साखळेन ही पालखी पावता आणि ह्या पालखेचो गोंयभर 3 दिसांचो पादुका दर्शन सोहळो हो गोंयभर जावपाचो आसा। ताजो पयलो दीस म्हणजे 20 तारखेक ह्यो पादुका सकाळी 6 वरांचेर गोंयान पावतल्यो आणि गोंयान पावून मध्यंतरी त्यो अस्नोडा हांगा थंय वास्तव्याक आसतल्यो आणि मागीर बरोबर दनपारच्या 3 वरांचेर ह्यो पादुका ह्यो हांगा साखळे गांवांत हांगा पावतात आणि साखळेन भितर राधाकृष्ण देवस्थान जे आमचें आसा ह्या राधाकृष्ण देवस्थाना कडेन ह्या पादुकांच्या रथाचे पालखेचे भव्य स्वागत थंय सगळ्यांच्या उपस्थितीन जावपाचें आसा। ह्या कार्यक्रमाक आजूय आमचे मदीं हांगा हजर आसात आमी ज्या जाग्यार हांगा ही पत्रकार परिशद घेतात त्या श्री संस्थान दत्तवाडी साखळी हांगाच्या ह्या देवस्थानचे सेक्रेटरी श्री सुदत्त मांद्रेकर, त्याच बरोबर एटर्नी बाब सुभाष नाईक, व्हाईस प्रेसिडेंट दादा आमोणकर, त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसात बाब दयानंद बोरयेकर, हे साईबाबा देवस्थानचे बी मेंबर आसात। आमची ह्या पुराय 3 दिसाच्या कार्यक्रमाच्या आयोजन समितीचे आमचे खजिनदार कालिदास गांवस हेही आमचे बरोबर आसात। त्याच बरोबर म्हजे उजव्याक आसात हांगा रश्मी देसाई जे साखळेच्यो चेअरपर्सन आसात। त्याच बरोबर बाब राजदत्त मापारी राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थानचे अध्यक्ष आसात। यशवंत माडकर जे रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात। त्याच बरोबर आमोणा पंचायतीचे सरपंच यशवंत माडकर बाब, कृष्णा गांवस बाब, माफ करात, कृष्णा गांवस, आणि तसेच सिद्धिविनायक देवस्थानचे एटर्नी बाब सिद्धेश साळुंके, हे सगळे आमी त्या वेळार थंय स्वागताक थंय प्रत्यक्ष हजर आसतले। आणि खास म्हणजे गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत, दोतोर प्रमोद सावंत हेय बी थंय प्रत्यक्ष उपस्थित आसतले आणि भव्य असे स्वागत आणि फुडली जी मिरवणूक आसा साखळे शहरांतल्यान राधाकृष्ण देवस्थानापासून हांगा दत्तवाडी श्री संस्थाना पर्यंत जी मिरवणूक आसा ही शहरांतल्यान भव्य अशी मिरवणूक 20 तारखेक सांजेची हांगा जावपाची आसा आणि बरोबर 6 वरांचेर ही मिरवणूक हांगा दत्त मंदिरान पावतली। पावले नंतर 6:30 वरांचेर आरती प्रसाद हांगा जातलो आणि रातच्यो पादुका ज्यो आसात ह्यो हांगा देवळां भितर हांगा वास्तव्याक आसतल्यो। दुसऱ्या दिसा सकाळी 7 वरांचेर हांगा देवळाच्याच भोंवतणी हांगा तांची प्रदक्षिणा आसता पालखी घेवन, ती प्रदक्षिणा हांगा जातली आणि ताजे नंतर बरोबर 9 ते 10:30 हाजे मदीं श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या पादुकांचो महाभिषेक जाता। हो महाभिषेक आणि पूजा ही त्या वेळार हांगा जावपाची आसा। नंतर 11 वरांचेर हांगा त्या दिसा देवळां भितर आरत्यो जातल्यो, पादुकांच्योय आरत्यो जातल्यो आणि ताजे नंतर बरोबर 12:30 हांगा सगळ्या दत्त भक्तां खातीर, सगळ्या भक्तजनांच्या खातीर हांगा महाप्रसाद आयोजीत केल्लो आसा आणि ताजे उपरांत बरोबर 3 वरांचेर ही पादुकांची जी पालखी आसा ही फुडें मडगांवान वचपाक हांगाच्यान प्रस्थान करतली। तेन्ना तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या दत्त भक्तां खातीर आमी एक विनंती करपाक सोदतात की मुद्दम ह्या पुराय कार्यक्रमां भितर सगळ्यांनी सहभागी जावचे,
20 तारखेक दनपरां आशिल्ले स्वागत आनी ताजे नंतर मिरवणूक हातूनय सहभागी जावचे आणि दुसऱ्या दिसा 21 तारखेक हांगा मंदिरान भितर जो अभिषेक आणि आरती आणि महाप्रसाद जावपाचो आसा हातून भितर सुद्धा सगळ्यांनी मुद्दम सहभागी जावचे आणि श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या कृपा प्रसादाक पात्र जावचे अशें सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव विनंती करपाक सोदतां। पिठापूर जे श्रीपाद श्रीवल्लभांचे जन्मस्थान ह्यो हांगाच्यो पादुका आज पर्यंत देवस्थानांतल्यान केन्नाच तांणी भायर व्हरू नाशिल्ल्यो। फर्स्ट टाइम आता तांणी श्रीपाद श्रीवल्लभांचो सगळ्याक माहिती पावची कशें आसा की दत्त महाराजांचे पयले अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ हांची महती खूब आसा आणि खूब भक्त लोकांक ताजो असो दिव्य अनुभव आज पर्यंत आयिल्लो आसा। तेन्ना श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या पादुकांचे सगळ्या सर्वदूर सगळ्यांक ताजो प्रत्यक्ष अनुभव मेळचो आणि एक प्रत्येकाचो खरें म्हणटात तांणी सांगलें तशें भाग्योदय सगळ्यांचो जावचो हाजे खातीर फर्स्ट टायम तांणी देवळांतल्यान ह्यो पादुका भायर काडिल्ल्यो आसात आणि जवळपास 20 दिसांचो तांणी गुजरात महाराष्ट्र आणि गोवा असो तांणी पूर्ण कार्यक्रम आखिल्लो आसा। पादुका जेन्ना हांगा येवपाच्यो आसा म्हूण कळ्ळें तेन्ना कितलेशेच कडल्यान देवळांनी सुद्दां आमचे कडेन विनंती आयिल्ली की आमचे कडेन हाडात, पूण फक्त 3 दिसांचो तांचो हांगाचो कार्यक्रमाचो प्लॅन आसा त्यामुळे खूब कडेन व्हरप शक्य नाशिल्लें। केन्ना तरी फुडल्या वर्सा ताजे नंतर सुद्दां बाकीच्या कडेनय व्हरचें असो आमचो मानस आसा, पूण ह्या वर्सा हाडटा आसतना पयलीं हांगा सांखळेच्या हांगा दत्तवाडी दत्त मंदिर, ताजे नंतर मडगांव आणि तिसरे दिसा मागीर वास्कोय थंय एक दत्त मंदिर आसा। अशे तिनूय जाग्यार हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा। फर्स्ट टायम ह्यो पादुका देवळाच्या भायर सरिल्ल्यो आसात आणि आमचे खरेंच म्हाका आमचे कितले जन्मांचे पुण्य आमचे भाग्य की फर्स्ट टायम ह्यो येता आसतना तांचें स्वागत करपाचें आणि त्या पादुकांची सेवा करपाचें भाग्य आमकां सगळ्यांक मेळटा। आणि म्हाका दिसता पयलीं सांखळेन येतात, सांखळेवासियांचें खरेंच भाग्य आणि पुण्य आसा, ताका लागून ह्यो पादुका हांगा येतात। खरेंच ताजें दर्शन आणि पादुकांची सेवा करपाचें भाग्य कोणें चुकोवचें न्ही। खास करून पिठापूरची दत्त महाराजांची पादुका 20 तारखेला साखळीला आगमन होत आहे आणि हे सर्व आमची साखळीवासियांची मी भाग्य समजते की आम्हाला ह्या पादुकाचे दर्शन भेटणार आणि सर्वांना एक विनंती आहे की ह्या तुमच्या माध्यमातून की सर्वांना एक निरोप पण आम्ही दिला जाणार, सर्वांनी म्हणजे साखळीच्या सर्वांनी हा एक पादुकाचे दर्शन घ्या आणि हा एक 20 आणि 21 रोजी जे आम्ही कार्यक्रम इकडे आयोजित केलेले आहे सर्वांनी त्याच्यात आम्ही भाग घेऊया। मोठ्या रीतीने हा एक उत्सव कसा आम्ही हा एक सेलिब्रेट करू।